Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. म्हाका इलेक्शन सगळे लढोवपाचे ना, पण तरी सुद्धा म्हाका दिसता की पेडण्याचे भाव जे असतात ते मजे असतात आणि म्हणून या सगळ्या भावां खातीर कितें तरी करपाची गरज आसा. प्रमोद महाराज फाटल्या उगम्याचो फाटल्या अनेक वर्सांपासून हेचेर प्रयत्न करता. आमचो हांगासरलो पेडण्यातलो भाव हे जंबासव जे आसा तो कित्याक करू शकना, करू शकता. आज हांवें म्हणून सांगलें की शारदा हायर सेकंडरीच्या माध्यमांतल्यान आमी आनी थंयसर जंगल जाता पण तें कसलें झाडांचें न्ही, कॉन्क्रीटचें. थंयसर वचून म्हयन्याक आमकां 10,000 मेळ्ळे की आमी खूश जातात. आमी हाचेर विचार करूं शकता की ना वेगळो. आमचे कडेन जर जमीन आसा, ल्हानसो सुद्धा कुडको आसत जाल्यार त्या जमिनींतल्यान आमी योग्य पद्धतीचे थंयसर वनस्पती लायली जाल्यार तातूंतल्यान मोठ्या प्रमाणात पैसे आमच्या घरात येऊ शकतात. ऊसाची जेन्ना लागवड केली आणि ऊस जेन्ना संजीवनी कारखान्यात वचपाक लागलो तेन्ना हांगासरय कांय जाण बसलेले आसात. त्या सगळ्यांच्या विचारात लक्षात येवपाक लागले की तांच्याकडे वर्साक साधारणपणे 3.5 ते 5 लाख रुपया येवपाक लागले. पण आमी ती फुडें चाल दवरूंक ना. ताजेर वेगळो विचार जालो आनी कितें जालें म्हाका खबर ना कितें जालें. पण ते आमी सोडून दिले, संजीवनी कारखाने बंद पडले. आज आमी अशी जी जागा आसा ह्या सगळ्या जागेन वनस्पती औषधी लावू शकता काय कितें लावपाची गरज आसा. आज हांगासर बसलेले सगळे मान्यवर जे असतात ते मान्यवर हांचे कडेन भरपूर विषय जालो. हालीं भरपूर माझी चर्चा जाली या सगळ्यांकडे आणि पर्टिक्युलरली पेडणे भागातल्यान आमकां हांगासर ज्यांचे कडेन हांगासर काही म्हजो संबंध आसलो अशा ह्या सगळ्या लोकांच्या मार्फत गोंयच्या सगळ्या लोकांक, गोंयच्या सगळ्या शेतकऱ्यांक आमी एक उदाहरण दिवं शकता काय कितें, आमी तांकां 4 गोष्टी सांगू शकता काय कितें. केवळ ह्याच विचारांतल्यान हांगासर आमी जेन्ना हांगा कॉलेज सुरू केली, हायर सेकंडरी सुरू केली, ते म्हाका आर्ट आनी कॉमर्स इंटरेस्ट नासलो. म्हाका शेती ह्या विशयात इंटरेस्ट आसलो आणि म्हणून आमी हांगासर वोकेशनल तो एक कोर्स सुरू केलो, तो शेतीचो केलो, एग्रीकल्चराचो केलो. कित्या खातीर की आमच्या हांगासरल्या भुरग्यांक, आमच्या हांगासरल्या शेतकरी भावांक योग्य पद्धतीचे मार्गदर्शन मेळचे म्हणून. हांव जेन्ना हांगासर फॉरेस्ट मिनिस्टर आसलो, वन खात्याचो मंत्री आसलो, त्या वेळार मेडिसिनल प्लांट्स बोर्डाचो चेअरमॅन आसलो.